देवाचे उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप राजांच्या पयल्या पुस्तका वेदें घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. ह्या तुज्या उलोवपाक लागून बोच तुजे दुवेचो देंवचार भायर सरलो. क्रिस्त सोवे म्हज्या मोगाच्यानो. जेजू जायत्यांक बरी कोत्तालो आनी असोच एक दीस तो तीर प्रांतान येता तेन्ना एक विदेशी बायल तिचे लागीं प्रार्थून आपले दुयेक बरी कर म्हूण मागता. तिच्या चेडवाचेर देंवचार बसुल्लो तो काडून जेजूच्यान जाता म्हूण गोड बाबार्थान ती आयिल्ली. जेजू तिच्या बाबार्थाची परीक्षा करता अशें आमकां दिसता. तरी आसतना ती बायल पॉझिटिव्ह रावता, भरवसून रावता. दुखेस जावन वो वायट मनाक लागून घेवन ती घरा परतना भुरग्यांचे काडून मेजा वयले सुण्यांक दिवंक सारकें न्हय म्हणलोल्या वेळार जेजूचेर भावार्थ दवरून आनी भरवसून ती म्हणटा, पूण भुरग्यांच्या उंड्याचे कुडके जेवणा मेजा वेले घाला पडटात ते सुण्यांक पुरो. हे म्हणून ती आख्खो उंडो आपणाक दी म्हूण मागना, तर फकत उंड्याचे कुडके मागता. इल्लीच कृपा आपणाचेर कर म्हूण व्हड आनी उखूण भावार्थान ती जेजू कडेन मागता. सोलोमोन आपले जाणटे पिरायेर देवाक सोडून पयस गेलो आनी खऱ्या सर्वेस्पर देवाची बुजवण करचे बदली आपल्या बायलांचे आयकून पोटकिऱ्या देवांची तो बुजवण करून व्हड पातक ताणें आदारले. ह्या पासो देवान ताका शिक्षा दिवन ताच्या मरणा उपरांत ताचे राजवटकेचे 2 कुडके केले. आमी ते विदेशी बायलेची देख घेवया आनी देवान सोलोमोनाक दिल्ले शिक्षेचे चिंतून तीर बरवसो दवरूंक देवाचेर आमी शिकुया. सोलोमोन बरी सुरवात ताणें केली पूण वायट शेवट केलो. पूण कांय भाग्यवंतांच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां दुसरेंच पळोवंक मेळटा. देखीक भाग्यवन आगोस्तीन, भाग्यवन आगोस्तीन आनी पावलू वायट सुरवात ताणें केली पूण बरो शेवट ते करतात. म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी बरो शेवट करूंक. देवाचेर अखूण भावार्थ जावन आसा आमकां एक वखद आमच्या जिविताचो बरो शेवट करूंक. हे वखद आमी आतां सावनूच घेवंक आमी शिकुया. आमेन. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितान पिडा, खोस, दूख येता तेन्ना आमी आलोना जावंक पूण तीर भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुका पळोवंक आमकां कृपा दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.